प्रितीच्या भयणी भावानो, सोयंबारूच देव मिशवणार. तो मनशाक रोचता, सांबाळता, चलोयता आनी आपल्या पुता जेजूच्या कोश्टा मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं मनशाची सोडवण करता. इतलेंच न्हय, पूण आपलें मिशनरी कार्य संवसारांत फुडें व्हरूंक देव मनशाक आपलो भागीदार करता. देवाच्या उल्याक आमी होयकार दिवन सांगाताक वावरूंक आयज पास्कांच्या 6व्या आयताराचो सेवाधर्म वचात सोहोबागेलीपणान मिसांव फुडें व्हरात म्हूण आमकां उलो दिता. देव आपल्या मिसांवांत आमकां वांटो दिता देखून ताका दिनवासुया आनी सोभागेलीपणान आमचे मिसांव फुडें व्हरूंक देवाची कृपा ह्या मिसा बलिदानान जोण एकल्याक मागुया. सोम्या जेजू, पवित्र सोबेचो वावर फुडें व्हरतना कांय पावटी हांवें म्हजीच जबरदस्ती चलोयल्या. दुसऱ्यांचे हांवें आयकोन घेवंक ना. म्हाका बोगोस. सोम्या काकलुतकोर. क्रिस्ता जेजू, सोभागेलीपणान एकचार बांदून हाडचे परोस नाटकायेन भरोवन समुदायांत फूट आनी वेगळोचार हांवें निर्माण केला. म्हाका बोगोस. क्रिस्ता काकलुतकोर. सोम्या जेजू, जायते पावटी हांवें म्हजोच फायदो पळयला. दुसऱ्यांचें बरेंपण चिंतूंक हांव फाटीं उरलां. म्हाका बोगोस. सोम्या काकलुतकोर. पवित्र सोबेंत तोंटो उप्रासता तेन्ना धर्मदूत आनी जाणटे पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आनी सोभागेलीपणान प्रस्न सुटावो करतात ती शिकवण आयच्या पयल्या वाचपांत मेळटा. आपल्या दर्शनांत देवाचे लोकलोकीत मोहिमेन भरोवन देंवताले त्या जेरुजल्याच्या पवित्र शाराचें वर्णन भाग्यवंत जुवांव आयच्या दुसऱ्या वाचपांत करता. बापाचें उतर जेजून शिसांक उगडापें केलें आनी आपल्या उपरांत शारोती शिसांक तेंच शिकयतलो आनी सगोट तांच्या मनांत हाडटलो म्हूण जेजू शुभ वर्तमानांत सांगता. चिंतान देवाचें उतर आयकोवया. धर्मदुतांच्या इतिहासावेलें वाचप. जुदेयाक तावन कांय मनीस आंत्योकेक येवन भावां भयणीक अशें शिकोवंक लागले. मोयजेसान स्थापलोले चाली प्रमाणें तुमी सोनोत करिनात जाल्यार तुमी तारोण जोडूंक शकनात. हे विशीं पावलो आनी बार्नाबासाचो ह्या मनशां कडेन मोठो वाद विवाद जालो आनी पावलून आनी बार्नाबासान आनी पवित्र सोबेंतल्या थोड्या जाणांनी जेरुजल्याक वचून ह्या तोंट्या विशीं धर्मदुतां आनी जाणट्यां कडेन भासाभास करची म्हूण थारायलें. जेरुजल्याक धर्मदूत आनी जाणटे तांचे आयकूंक एकठांय जाले. जायती भासाभास केल्या उपरांत आपणा मदल्या थोड्या मनशांक विंचून काडूंक आनी पावलो आनी बार्नाबासा सांगाती आंतियोकेक धाडूंक धर्मदुतांनी आनी जाणट्यांनी आख्खे पवित्र सोबे बराबर थाराव घेतलो. जुदास आडनांवान बारसाबास आनी सिलास हांकां ताणें विंचून काडले. ते भावां मदें म्हत्वाचे मनीस आसले. तांचे कडेन ही चीट तांणी बरोवन धाडली.
धर्मदूत आनी जाणटे, तुमचे भाव आंत्योकेंत, सिरियेंत आनी सिलिसियेंत विदेशा मदली आमची भाव भयण जाल्ल्यान तांकां नोमान करतात. आमचे मदल्या थोड्या भावांनी आपले शिकवणेन तुमकां घुस्पायलीं आनी तुमची मनां उचांबोळ केली म्हूण आमी आयकलां. अशें करूंक तांकां आमची कसलीच रोजा नासली. देखून आमी एक सोबा आपयली आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवा खातीर आपलो जीव संकटांत घालूंक पाटी सोरूंक नात त्या आमच्या भोव मोगाच्या बार्नाबास आनी पावलू बराबर आमचे मदल्या थोड्यांक विंचून काडून तुमचेशी धाडूंक आमी सगळ्यांनी थारायलें. म्हणटोच हांचे बराबर जुदासाक आनी सिलासाक आमी तुमचेशी धाडटां. हे चिटीर आमी बरयलां तेंच तें तुमकां तोंडान सांगतले. ह्या गरजेच्या कायद्या भायर आनीक कसलेंच वजून तुमचेर घालिना जावंक पवित्र आत्म्यान आनी आमी थारायलां. कुडयां देवांक भेटोवन भोसटायलोलें जेवण तुमी जेवचें न्हय. रोगोत आनी गोमटी पिळोवन मारलोले मोनजातीचें मांस खावचें न्हय. पोजोडपण पयस करचें. ह्या वस्तूंक पाट केल्यार तुमी बरें जिवीत जियेतल्यात. नोमान. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे परी मनीस पृथ्वीमेर तुज्यो वाटो वळखतले. तूं एकलोच सोडवणदार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. जबाब राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां मुरगोटू, संतोसाची गितां गाव, कित्याक तूं न्याया पोरमाणे जोडती करताय. निती पोरमाणे करताय पोरजांची मनसुबी. पृथ्वीच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलोयताय. जबाब राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळीं पृथ्वी ताच्या पांयां पडूं. जबाब राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. प्रकाशनेच्या पुस्तकावेलें वाचप. आत्म्याच्या बळान एका देवदूतान म्हाका जुवांवाक एका उंच दोंगराचे तोक्षेर व्हेलो आनी म्हाका जेरुजालेम पवित्र शार दाखयलें. तें स्वर्गार थावन देवा सोरशिलें आनी देवाचे लोकलुकीत मोहिमेन भरोवन देंवतालें. एका भोव मोलादीक माणका पोरी आनी एका सुर्यकांत गोमेदावरी तें चोकचोकतालें. ताका एक व्हडलो आनी उंच पारो आसलो आनी पारयाक 12 दारवोंटे. दर एक दारवांटो एक एक देवदूत राखतालो. दारवोंट्याचेर इस्रायलाच्या पुता धुवांच्या 12 कुळांची नांवां बरयलोलीं आसलीं. उदेंतीक 3 दारवोंटे, उत्तरेक 3, दक्षिणेक 3 आनी ओस्तेंमतेक 3 दारवोंटे आसले.
शाराचो पारो 12 बुन्यादींचेर बांदलोलो आनी त्या बुन्यादींचेर मेंढऱ्याच्या 12 धर्मदुतांची नांवां बरयलोलीं आसलीं. शारांत हांवें देव मंदीर पळोवंक ना, कारण ताचें देव मंदीर म्हळ्यार सोर पदवेदार सर्वेस्पोर देव आनी मेंढरो. शाराक सुर्याच्या ओ चोंद्राच्या उजवाडाची गरज नासली, कारण देवाचे मोहिमेन तें पोरजोळतालें आनी मेंढरो जावन आसलो ताची दिवली. देवाचें उतर हें. उद्गार. जेजून म्हळें, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार तो म्हजें उतर सांबाळतलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतोल्यो. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळतलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतोल्यो आनी ताचे सोवें ठिकाण करतल्यो. म्हजो मोग करिना तो म्हजीं उतरां सांबाळिना आनी जें उतर तुमी आयकतात तें म्हजें न्हय, पूण म्हाका पाठयला त्या बापाचें. तुमचे मदें आसतना हांवें तुमकां ह्यो गजाली सांगल्यात, पूण पवित्र आत्मो म्हजे नांवान बाप तुमकां धाडटलो तो शारोती तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सोगोट तुमच्या मनांत हाडटलो. शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. तुमचें काळीज उचांबळ ओ बेजूड जावं न्हय. हांव येतां आनी हांव तुमचेशीं येतां अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकलां. तुमी म्हजो मोग केलो जाल्यार हांव बापा सोरी वेतां म्हूण तुमी संतोश भरीत जातले आसल्यात, कित्याक बाप म्हजे वोन व्हड. हें घडोवन आयल्या उपरांत तुमी विस्वास दवरचे खातीर आतां हें घडचे आदीं हांवें तुमकां सांगलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. लियांव 14 आमच्या भाग्यवंत बापान बिस्पांनी आनी पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी पवित्र सभेंत ओदीक आनी ओदीक सहभागिलीपणाचें उक्तें मन रचून हाडूंक तांकां पवित्र आत्म्याची देणी मागुया. देशांच्या राजकारभाऱ्यांनी वेगवेगळ्या देशांनी चलतल्या झुजांचेर निशेध मारून संवसारांत शांती समाधान विस्तारूंक तांकां देवाची कृपा मागुया.
कुटुंबांत, समुदायांत आनी शेजाऱ्याक वचतलो वेगळोचार नोपूयत करून समाजांत आमी भरवशांची यात्रेकारां जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. मारिया आपल्या पुताच्या मिसावांत मिसळ जाली आनी ताच्या उपरांत शिसांक आनी पयले पवित्र सभेक तिणें एकवटान सांबाळली. पवित्र सभामदें वसता तो गैरसमज पयस जावन एकवट घडोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. देव बरें करूं.